वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया सर्लोकानो जनगणो सोमयाक वंदिया सोमयाक वंदिया सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया आराधिया आराधिया सोमयाक आराधिया सहस्रानो जनांगनो देवाक आराध्या सहस्रानो जनांगनो देवाक वंदिया आराध्या आराध्या सोमयाक आराध्या सिया आराध्या सोमयाक आराध्या सोम्यान आमच्या जिणेन केले सर्व उपकारातो थोडो वेळ ताच्या सांगाता करसूं देव tempलाक आमी आयल्या जायते उपकार ताणें म्हज्या जिणेन केल्यात सबार अवघडांचे ताणें म्हाका राखला ताका थोडो वेळ ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताका हसूंक हांगासर आयला कालत्या काळजान भक्ती मनान केल्लें मागणें तो आयकता कित्याक तो बळो आनी कालतो जावन आसा ह्या कालत्या सोम्या लागीं आमी आराधुया ताची आमी स्तुती गावया सोम्या मुखार कलतेपणी सोम्या मुखार कलतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी आटोन उपकार भक्तीपणी सोम्या मुखार कलतेपणी सोम्या मुखार कलतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी आटोन उपकार भक्तीपणी सोम्याक तुमच्या आज वंदिया सोम्याक तुमच्या वंदिया वंदिया
सोम्याक वंदिया आमच्या हात उभारून वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया हर्सिया 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 सोम्याक हर्सिया सकट सांगता हर्सिया हर्सिया सोम्याक हर्सिया आयल्या उदर्या कर दया आयल्या उदर्या कर दया आयल्या उदर्या कर दया दाखय सोम्या तुझी माया दाखय सोम्या तुझी माया आयल्या उदर्या कर दया आयल्या उदर्या कर दया आयल्या उदर्या कर दया दाखय सोम्या तुझी माया दाखय सोम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया सांगता वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया हर्सिया 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 सोम्या हर्सिया सकट सांगता हर्सिया हर्सिया सोम्या हर्सिया 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 सोम्या हर्सिया हालेलुया 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 सकट सांगता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आपणाक न्याय नीत कर दी म्हणून एका नीती करता लागीं गेली जायते बोटी तिने परतले सायबा म्हाका नीत कर दी सायबा म्हाका नीत कर दी आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हणटा त्या स्त्रियेचे मागणे आयकून तो नीती करत त्या स्त्रियेक न्याय कर दिता कित्याक जेजरून सुमळां मागात तुमी घेतल्यात एक गवळी आपणाक 100 बोकडे आसले तांती एक शेळी सुकोवन गेल्या वेळार तो सोदून वेता एका स्त्रिये कडेन 10 नाणी आसली म्हणटा देवाचें उतार आनी एक नाणें भायर पडल्या वेळार तें नाणें सोदून ती येता आनी तें नाणें मेळ्ळेंच व्हड संतोश ती पावता कित्याक जेजून सुमळां सदां तुमकां मेळटलें एक इश्ट एक पोटी मोद्यान राती एका इश्टा करवेता खंय आनी आपणाक 3 उंडे उसने दी म्हूण ताचे लागीं परतून मागता आनी तो ताचो इश्ट ताका दिता ताचे दार तापडले खातीर तो ताका 3 उंडे उसने दिता कित्याक जेजून सुमळां बोडया तुमकां उक्तें जातलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूची उतरां मागात तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें पडया तुमकां उक्तें जातलें ह्याच उतराचेर भरोसो दवरून ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता जमल्या थोडो वेळ सोम्याची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताका स्तुती गावंक राय सो राय देवाचो देव आमच्या मदें आसा उण्या रोपार ह्या आमच्या सोम्याक आमची तकली बागायो आनी नमस्कार करुया आराधन करिया गालिल्या सरोवराच्या आसपास भोंवून जायत्यांक देवाचें उतार केल्लो जेजू सबाराची पिडा गोड केल्लो जेजू मेल्ल्यांक सेती जिवान केल्लो जेजू उण्या रुपार आमच्या मुखार आसा ह्या आमच्या सोम्याक परतून एक फावटी आमी तकली बागोवया आनी नमस्कार करुया पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5व्या अध्यायात 7व्या वळीत सा पेद्रू आमकां अशें म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तो ताची खत करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्यो राटावळ्यो सोडून आमी हांगासर सांजुज्या बसाच्या पांया तळा आमी आयल्या जायते समस्या आमचे थंय आसात जायते रीण आमचे थंय आसा सोलवणी आमचे थंय आसा निराशपण आमचे थंय आसा त्या देखून पेद्रू म्हणटा तुमचे सगळे कत आनी हुस्को बेजाराय निराशपण ह्या सोम्या मुखार दवरा कित्याक तो तुमचे खातीर कन करता तो तुमचे खातीर वावुरता तो तुमकां पळयोवन आसा त्या देखून आमचे सकड हारपार ह्या सोम्यान स्विकार केल्यात देखून परतून एक फावटी ताका आमी तकली बागोवया आनी नमस्कार करुया आनी गावया
बशा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचेर पातयेन दवरून जेजूचेर बोरवोस दवरून आमी हांगासर थोडो वेळ आराधनान कसूंक तशेंच देवाच्या उतरांचो थोडो ध्यान करूंक हांगासर आयले हांव जायतो लोक टीव्हीनी पळयतात माध्यमा मुखांतर देवाचे उतर ते आयकतात त्या आदी कडून आमी समेस्त पासत मागया आमच्या राष्ट्रा पासत आमी मागया खंडीत देवाचे उतर जिव्या आनी क्रियात्मक आमकां सक्तीन भरता ते आमकां बळ दिता त्या उतराचो आमी ध्यान करुया त्या मुखांतर आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक आमी बरें मागुया किर्तनकार म्हणटा 40 आनी 6 अध्यायांत पयल्या वळीतावन देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कस्ता आकांताच्या वेळार तो आदार दिवंक सदांच तयार देवाचेर आमी बोरवोस दवरल्या वेळार ताचेर आमी पातयेन दवरल्या वेळार सदांच आमकां कुंभोग करूंक तो तयार खंय पूण जायते फावटी तशें जायना आमी मनशाचेर पातयेन दवरता आमच्या इश्टाचेर आमी पातयेन दवरता आमच्या मोगाच्या मनशाचेर आमी पातयेन दवरता पूण देवाचे उतर म्हणटा देव आमचो अस्त्र आनी बळवो आदार कश्टाकांताच्या वेळार तो आमकां कुमोग करता त्या आदी कडून ताचेर आमचे पातयेन दवरल्या वेळार तो खंडीत आमचे थंय आजापां करता त्या आदी कडून भुंय कांपत जाल्यार दोंगर दर्येचे गुंड्यांत पडटी जाल्यार दर्याचें उदक गळसोन घेना जाल्यार आनी ताचें उस सांबाळेन दोंगर तरतते जाल्यार आमी भियेवची नांव केदाळ ह्या सोम्येचेर हांव पातयेन दवरता केदाळ ह्या सोम्येचेर हांव बोरवोस दवरता केदाळ ह्या सोम्याक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हूण हांव चिंता तो वळू तो म्हज्या गरजेक येता आनी म्हाका कुमकेक कुमोग करता तो म्हज्या कुमकेक येता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो किर्तनकार 103 अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताची मात्र स्तुती कर ताका सोडून कोणाची स्तुती करिनाका जायते फावटी पयशांची आमी स्तुती करता ग्रेस्तकायाची आमी स्तुती करता आमच्या इश्टाची आमच्या मोगाच्या मनशाची आमी स्तुती करता पूण देवाचें उतर म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची मात्र स्तुती कर म्हजे सगळ्यांत तस्करन ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच तूं विसरनाका कित्याक ताणें म्हज्या जिणयेंत जायते उपकार केल्यात तो म्हज्या जिणयेंत प्रवेश जाले उपरांत जायती बदलावण म्हजे थंय आयल्या जायते बरेपण म्हाका जाला जायती आजापां म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत घडल्यात त्या देखून ताची हांवें स्तुती करूंक जाय ताचे उपकार हांवें बावडूंक जाय तो सगळे तुज्या अपराध बक्षिताकाय केदाळ तो स्तुती करताय केदाळ ताका गितां गायताय तो तो सगळे तुज्या अपराध बक्षिता सर्व तुजी पिडा पयस करता आनी तुजो जीव फोंडांतलो राखता म्हणटा किर्तनकार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचेर भरोसो दवरल्या वेळार तोच म्हजो अस्त्र जाता तोच म्हजो भोळ जाता तोच म्हजो आश्रय जाता त्या देखून ताचेर हांवें पातयेन दवरूंक जाय ताचे मात्र हांवें स्तुती करूंक जाय देखून किर्तनकार 190 आनी 191 खाली 91 11व्या वळींत अशें म्हणटा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या तो देखून आमकां तो एक सुरो सांडिना हांव खंयसरी वेतना हांव एक सुरो न्हय तो म्हजे सांगाता पयन करता देवाचें उतर म्हणटा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला पात्राक तुजो पांय आदळ्ळें जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले देवदूत आमच्या सांगात आसात जायते फावटी आमकां हें कळीत ना
देव आमच्या सांगात आसता, आमच्या मुखार आसता, आमच्या फाटल्यान आसता, आमच्या वयर आसून तो आमकां आशिर्वादांनी भरता. जायते फावटी हें आमी विसरता. पूण आमचो बरोवसो, आमचो मोग आमी मनशाचेर दवरता. देखूनच देवाच्या उतार आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा, मनशाचेर शाश्वत वस्तूचेर तुमचो बरोवसो दवरिनाकात. बदलाक जो कोण सर्ग आनी संवसार रचला, जो कोण मनशाक ताणें आसा केला, जो कोण ताच्या कश्टांत वांटली जाता, त्या मनशाक, त्या व्यक्तीक, त्या सर्वेस्पराचेर मात्र तुमची पातयेनी दवरा. जुआंच्या 5व्या अध्यायांत 7व्या वळींत आमी वाचता, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार तळ्यांत देव येतलो कोणूच सुना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक 38 वर्सां जावन पिडेन पडलो एक व्यक्ती. जुआंच्या 5व्या अध्यायांत तुमी पळयलें तर थंयसर एक सुबीत गडीत 38 वर्सां जावन तो व्यक्ती पिडेस्त आसलो. बेसादा म्हळ्यार एका तळ्याचो शीण तो बसोवन आसलो. कित्याक थंयसर जायते पिडेस्त येतले काय, आरिगार पिडेचे, तोंटे, कुर्डे आनी कोण दुसरे सकड पिडेन बरोवले व्यक्ती त्या बेसायदा म्हळ्यार तळ्याच्या लागीं येवन बसताले. कित्याक थंयसर एक देवदूत येतलो खंय आनी त्या तळ्याचें उदक हालयतलो खंय. आनी हालयल्ल्या वेळार कोण पिडेस्त पयले वचून त्या तळ्यान देवता तो गूण जातलो. आनी अशा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 38 वर्सां जावन पिडेस्त आसलो एक व्यक्ती त्या तळ्या लागीं बसून आसलो. जायते वर्सां जावन तो थंयसर आयिल्लो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक दीस जेजू ताणेच्यान पाशा जाता आनी जेजू ह्या व्यक्तीक पळयता. जेजूक ह्या व्यक्ती विशयान कळीत आसलें. देखून तो म्हणटा, तुका तळ्याक देव कोणूच ना आमगे. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देव येतलो, मोजो म्हणलो कोणूच ना. मोजो म्हणलो कोणूच ना. हांवें हेजोळ सांगलें जायते फावटी, तो म्हजो, हो म्हजो डॅडी आसा, म्हजी मम्मी आसा, म्हजो मोग कसो इश्ट आसा, म्हजो पती आसा, म्हजो पतीन आसा म्हणून आमी चिंतता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या निमाणे घडये ती कोणूच पावनात. देखूनच हांगासर हो 38 वर्सां जावन कश्टचो पिडेस्त म्हणटा, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार तळ्यांत देवक म्हाका मोजोस म्हणलो कोणूच ना. देवाचें उतार म्हणटा, मनशाचेर पातयेनी दवरल्यार अशेंच जाता. आश्वासवात मनशा वयर तुजी पातयेनी दवरिनाका. बदलाक पारमोन्नताच्या अस्त्यांत रावोक तूं कुशी व्हरो. म्हजो पूत आसा, म्हजी धूव आसा, म्हजो बापूय आसा, म्हजो मोगाची पतीन आसा, पती आसा म्हूण चिंतल्यार जायते फावटी आमच्या कुमकेक ते येनात. देखून एक गीत, येसुविना दिव्या प्रेमा वर्णिसಲು साध्यविಲ್ಲ. सांगाता म्हणया, येसुविना दिव्य प्रेमा वर्णिसಲು साध्यविಲ್ಲ. सकट सांगाता, येसुविना दिव्य प्रेमा वर्णिसಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರೇಮ. देवाचो मोग खंडीत आमकां वर्णूंक जायना. प्रत्येक जावन जेजूचो मोग आमकां वर्णूंक असाध्य. कुर्सा वयर ताणें ताकाच प्राण दिवच्या मुखांतर, ह्या ताकाच कुर्सांच्या मुखांतर ताणें आमचो मोग केला. देखून देवाचो मोग वर्णूंक असाध्य. येसुविना दिव्या प्रेमा वर्णिसಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सकट सांगाता, येसुविना दिव्य प्रेमा वर्णिसಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವಾರಿ
ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ 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 ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಂಗತ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ इजाया प्रवादी 50 आणि 7 वळीत पूर्वत आपले स्थान सोडीत दोंगोरो हालतीत पूण मोगाच्यानो मोजो विश्वासी मोगू सदांच तुमचे ते आसा पूर्वत हालतात काही आमकां कळीत ना दोंगोर हालतात काही स्थान बदलितात काही आमकां कळीत ना पूण देवाचे उतार म्हणटा पूर्वत हालतीत दोंगोर स्थान बदलितीत पूण मोजो शाश्वत मोगू तुमचे सांगाता सदांच आसता देवाचे उतारे त्यांच म्हणटा देवाचो मोगू ताचे एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकां दिवन ताणें आमचो मोग केला मनशाचो मोग शाश्वत न्हय पूण म्हजो मोग देवाचो मोग शाश्वत जावन आसा त्या देखूनच आमची पातयेनी आमी देवाचेर दवरूंक जाय हें गीत म्हणटा ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು ಬದಲಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗುಣ ಬದಲಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ आवय बापेचो मोगो थोडो काळ आसता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एका हंताक पावल्ल्या वेळार तो निवताकय तो सकला येताकय भुरग्याचो मोग आरंभार बरेंच आसता पूण एक काल येता भुरग्याचो मोगी पयस जाताकय पूण जेजूचो मोग शाश्वत म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती एक कुटाम एकलोच पोत त्या कुटुंबात सक्कड आसले बापूय बायल्या गांवांत वावर करनासलो संतोष समाधान सक्कड आसले आरंभार पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दीस गेल्ले बरीच एकल्याच पुताक इसरले पुरा मेळ्ळे इसरले पुरा आवय बापेन दिले आमच्या निमाणे घडये तो आमच्या कुमकेक पावतो आमकां आदार जायत म्हूण ताणें चिंतलें पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळा पुताक जाय जाल्लें पुरा मेळ्ळें गे इसरले पुरा दिलें गे ताची बुदी बदलली पुडकिऱ्याचे 6 वाजतांनी केले दुसऱ्या व्यक्ती सांगता ह्या पाड संगतेन तो मेतेज जालो आवय बापूय ताण भोवस पयस पयस तो गेलो असले सक्कड पाड संगत्यो ताका मेळ्ळ्यो पाड संगत्यो तो शिकलो आनी निमाणे ताका जेलाक वचचें पडलें आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
इतले कापूर बेसो मोग केले आवय बापेक बेजार जाले आरंभार ती पळोवंक गेली उपरांत त्या पुताक तांणी सोडून सोडलें आवय बापेचो मोग खंडीत ना म्हूण सांगना आवय बापे भुरग्याचो मोग करतात पूण एक हंत येताना तो मोग उडो जाता जर तर म्हजो भुरगो या म्हज्या भुरगे या चेडो या चेडको पयस येतात म्हज्या दृश्टतान मात्र न्ही सामाजीच्या दृश्टतांनी पयस गेल्ल्या वेळार आवय बापे तांकां बगसूंक फाटीं सरतात ह्या आशिल्लो मोग थंयसर मेळना हें गीत म्हणटा पातिया प्रेमा ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಮುಣ ಪಾಪಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ತಾರುಮಾರಾಗುವುದು ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ತಾರುಮಾರಾಗುವುದು ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ पोती आनी पोती मोगान आसले ताका भुरगीं तांकां आसले पूण एक दीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पोती पिडाय येता ताका शेळीची पिडाय येता आरांबार येतलो सोल्लो उपरांत ताका सोलोवंक असाध्य जालें सोलोवंक जायना जालें आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पोतीन एक पळोवन पुरो जालें कितले तेंप ताका पळोवचें इल्लो तेंप जालो पळोवयेत आनी ही पिडा गूण जावची न्हय म्हूण धाकट्यांनी सांगलें आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक दीस आयलो त्या स्त्रियेन जागो पुरो तिच्या नांवार केलो पोतीक सड्डो ती गेलीस जायते फावटी आमी चिंताव म्हज्या कश्टा काळार म्हाका ती पावता म्हज्या निमाण्या दिसांनी ती म्हज्या सांगाता आसता पूण थोडे फावटी हें बदलता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केन्ना ह्या सोमेचेर आमी पातयेन दवरता बोरवो सुद्दां दवरची येता तो आमकां खंडीत सोडिना कित्याक ताचो मोग निमाणे घडये पर्यंत आमच्या सांगाता आसता येसुविन दिव्य प्रेम अन्न तಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಒಮ್ಮೆ ದೂರಾಗುವರು ಮಣ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಒಮ್ಮೆ ದೂರಾಗುವರು ನಂಬಿದೋರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದು ನಂಬಿದರ ದ್ರೋಹವೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದು ನಂಬಿದೋರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದು ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸತ್ಯ ಚೇತನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸತ್ಯ ಚೇತನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸತ್ಯ ಚೇತನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸತ್ಯ ಚೇತನ
ಯೇಸು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು, ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ वर्णिसलु साध्यविल्ल. बाबा भविष्यात आमकां कळीत आसा, भोवपयल्या भविष्यात आमकां कळीत आसा. आमच्या कुटुंबांत सदां न्ही हें घडटा. ल्हान आसतना मोगान आसता आमी, एकामेकाक केळोन हांसोन पांय ओडून तामाशे करनासता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक काल येता, एक वेळ येता, तोळू म्हजो भाव कोण म्हूण म्हाका कळीत आसना, म्हजी भयण कोण म्हूण म्हाका कळीत आसना. इल्लो जागो आसल्यार सांगा जेस म्हणना. हे आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत घडचें घडीत बाबा मदें झगडे, जाग्या खातीर झगडे, पयशां खातीर झगडे, आस्ते खातीर झगडे जावनूच आसता. देखून देवाचें उतार म्हणटा, म्हजेर तुमचे पातीर दवरा, हांव तुमचे सांगाता आसतलो. एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरत, हांव तुमकां विसरचो ना म्हणटा देव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, परतून एक फावटी हें गीत आमी गावया. येसुविन दिव्य प्रेमा वर्णिसलु साध्यविल्ल. सकट सांगाता. येसुविन दिव्य प्रेमा वर्णिसलु साध्यविल्ल. पापिಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ, ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕಡೆ ಬೇರವ್ಯ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ दोन्ही आमच्या हाताने उभारूया. सोबीन आमच्या जिणयेंत जायती हाजापा केल्यात, जायते बरेपण केलां. मोग कसो पती दिल्या, पती दिल्या, आमकां भुरगीं दिल्यात, आमकां ते मोगान हो मोग सदांच आसोंदी, हो मोग सदांच शाश्वत रावंदी म्हणून ह्या सोमे लागीं आमी मागया. कित्याक तो मात्र जे कितें आमी मागता ते आमकां दिवंक शकता. देखून ताची आमी स्तुती करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया,
बसात एक आम्ही गीत गाऊया. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 आमकां सांगता तरी देव सदांच आमच्या सांगात आसता. तो आमच्या सांगात रावता मातणे आमकां तो सोदून येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लुकाच्या
15व्या अध्यायांत सुकोन गेल्या बकऱ्याची वापार आमी आयकता हांव. ते सुकोन गेले एका शेळयेक तो गवळी सोदून येता. तशेंच जेजू आमकां सोदून येता. आमी ताचे तोंड पयस गेल्ल्या वेळार, आमी ताचे तोंड पयस पावल्ल्या वेळार तो आमकां सोदून येता. वेचीपुताचे वपार तुमी जाणात, आपोरबायचे वपार. एक बापयाक 2 पूत आसले. धाकटो पूत आपणाची आस्त दी म्हूण बापय लागीं विनंती करता आनी बापूय ताका आस्त दिता, वांटून दिता. आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उपरांत कितें जाता आमकां कळीत आसा. तो पूत सगळेच होगडायता. देवतावन पयस गेलो मनीस सैतानाच्या धावल्यान पडटा, सैतानाच्या हातान तो पडटा. देवतावन पयस केल्लो, बापूय ताण पयस केल्लो, सैतानाच्या हातान तो सांपडटा. सगळे होगडायता म्हणटा देवाच्या पुतार. ताका आतां कितेंच ना, पोटा कावकी कितेंच ना म्हणटा देवाच्या पुतार. म्हळ्यार असले सक्कड होगडायले. देवाक पयस केल्ल्या वेळार आमची गती तशी जाता. आनी उपरांत निमाणे ताका एका दुकराच्या कामागार जावन ताका घेतात. ह्या दुकराक पळोवच्या एका कामागारा बरी ताका घेतात. सावकार असो पोतू जायती आस्त आसली. आनी हांगासर आतां देवतावन पयस गेल्ल्या वेळार कसली गत पावता, कसल्या हंताक तो पावता म्हणलें थंयसर आमकां कळीत जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळार तो पूत बसोन चिंता, कितले कश्ट आयले म्हाका. बापयचो मोग हांव तिरस्कार करनायलो. म्हज्या घरांत कामागार सयती कितले बरे जेवण जेवतात. तो बसोन चिंतल्या वेळार ताका बापूयच्या त्या मोगाचो उगडास येता. तो म्हणटा, ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು हाळागी होदे. म्हज्या बापायच्या घरा कितले सकड आसले, कितले आस्त आसली, कितलो संतोष म्हाका आसलो. कावको जोग कितें सुवून येनातले. पूण आज हांव हांगासर दुकरा सांगता, झगडाता, दुकराचे खाण हांव खाता. पळया तो बसून चिंता, म्हज्या बापायच्या घरा कितलो संतोष आसलो. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ, ಆತನ ಕರುಣೆಯ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ, ಆತನ ಕರುಣೆಯ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು हाळागी होदे. म्हज्या बापायन म्हजो कितलो मोग केल्लो, कितल्या मोगान तो म्हाका पळयतलो. जे कितें म्हाका गरज आसा सक्कड ताणें दिल्लें, पूण हांवें तें होगडायलें. बापायचो मोग मात्र न्ही, ताणें म्हजेर कितली दया दाखयली, कितली बिरबोध दाखयली, ती हांवें होगडायली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो वेचीक पोतो बसोन चिंता. बापायच्या घरांत आसलो तो वायभाव तो चिंता. आनी हांगासर हांव दुकरा सांगात झगडटा, तांचे कान हांव खावन आसा. आनी ह्या वेळार तो बेजारेन म्हणले बरी चिंता आनी घरा फाटी वचूंक तो भायर सरता. आपणाक तो तयार करता. बाबा, तुजे विरोध, देवा विरोध हांवें पाताक केला. तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. तुज्या कामागारा पैकी एकलो म्हूण तूं म्हाका लेख आनी म्हाका एक काम दी. तुजो पूत जावंक हांव योग्य न्ही. कित्याक तुजो मोग हांवें होगडायला, तुजी दया हांवें होगडायल्या. तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. एका कामागारा बरी म्हाका तूं तुज्या घरांत स्थान दी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, असले एक कुमसाराची तयार आयकन तो पूत बापय सशीन वेता. तकले सकला घालन, वाडले ते कॅस सोडून, वाडले ते कार्ड सोडून, मेळकुटे वस्तू न्हेसोवन तो आपल्या बापय सांगाता येता, बापयच्या घरा येता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पूत बेजारान गेल्ल्या वेळार बापूय पयसतावन देवाच्या उतार म्हणटा. पयसतावन बापूय पळयता काय आनी मुखार धांवता काय आनी ताका पटलून धरून ताचो उमो घेता म्हणटा देवाच्या उतार. बापूय सावकार
त्या पुताचे मेळकुटे वस्तू तो पळयना, चिकलान भरिल्ले आंग तो पळयना, वाडुल्लो तो काड तो पळयना, पूण ताका जाय पूत. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमचे अशेंच मोग करता. केदळ हांव खूब सारो मुखांत म्हजे पाताक वळखून, म्हजी चुकी वळखून हांव ताचे थंय पाटी येता, तो म्हाका स्विकार करूंक सदांच तयार. वो पूत तकले पोंदा घाल सावकास मेळटा आनी बापा सशीन मेळटा आसतना बापूय दोन मेळटा उडोवन मुखार धांवता आनी पुताक स्विकार करता म्हणटा देवाचें उतार. म्हळ्यार बापयक पुतान तितलो होगडायल्या रे, तितले कश्ट येयल्या रे, तितले बेजाराय केल्या रे, पुता वयर ताका राग ना. हांगासर देव ताच्यात विशयांत ह्या वापारी मुखार सांगता, देव आमचो तसो असो. ताचे ताचो मोग करतले असो तो मोग करता. पाताक वळखून बॉक्सांनी जोडिल्ले आसोय तो मोग करता. तांकां ह्या वेचीक पुता बरी पटलून धरता, ताचो उमो घेता मातणी, नितळ बुस्तायकी दिता म्हणटा देवाचें उतार. नितळ बुस्तायकी संकेत सर्गीच्या राजाचे. आमी उगडापण ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयलें तर थंयसर नितळ बुस्तायके विशयांत बरो एक उल्लेख दिला. जो कोण सोम्याच्या रक्तांत नाता ताचे वस्तूर नितळ आसता काय. आनी तल्यांक मात्री सोम्याच्या रक्तांत नाल्ल्यांक मात्री ही मुस्तायकी मेळटा. धुय मुस्तायकी, नितळ मुस्तायकी बापूय आपल्या पुताक दिता. मुदी दिता अधिकाराचो संकेत, पांयांक वानो दिता रक्षणाचे संकेत. अशें पूत आसो सगळे रितीन तो मोग करता. देवी आमचे तशेंच केदार हांव पाताक वळखून बॉक्सान जोडून देवा सशेन धांवता. तो म्हाका मुखार येता, म्हाका पटलून धरता, म्हाका उमो दिता, म्हाका बरी मुस्तायकी दिता. जेजू सांगता त्या पवित्र जेवणान तो म्हाका वांटेली करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, संवसारी मनशाचेर, संवसारी वस्तूचेर आमचो मोग आसा वय, पूण तो थोड्या काळाचो मात्र. पूण आमकां निमाणे पावसो मोग ह्या आमच्या सोम्याचो. देखून ताका आमी अर्गान दिवया. सकाळी आमी उबे रावया, एक घडी बोर कारदान करया. हो जालो एक संदेश दिल्याक ताका आमी अर्गान दिवया. उपरांत ताचें बेसांव घेवंक आमी आयज जावया. हालेलुया 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 हालेलुया
देवाबीची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, बेगीन ताच्या हातो घेता. म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, बेगीन ताच्या हातो घेता. आतां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एक पोट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, देव जावन आसा सर पदवेदार बॉक्सराचो दातार. तो आमचो मोग करता. ताचे एकल्याच पुताळ जेजूक धाडना आनी चड मोग ताणें आमकां दाखयला. हो मोग नियाळन आमी ध्यान केलें, थोडे स्तुती केली, आराधना केली. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करुया. आमची पातकां वळखून घेवन देवा लागचें एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागोवन सांगात आमी म्हणया. हांव सदा संकार मेरे सगळ्या देव काळी भक्ता
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पुदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक पोजजोळीत मागण्या आनी दुबळेकायाची जिणी जियोवन तुजे पोरचेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पुत्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया रात सरचे खातीर थंय एका बोयारान भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. वो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हणलें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरला. पूण इस्रायेलीतांनी तुजो सल्लो सांडला. तुजो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारींनी जीवशी मारल्या. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हणलें दमास्कसागी आसलेल्या अरण्याक पाटी वच. थंय पावतस हासयेलाक आरामाचो राय कसो अभिशेक कर. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो राय कसो अभिशेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी सावंचाक अबेल मेहेलाच्या शाफटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा. सर्वेस्पर मोसो उजवाड तोच मोसो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. ताचे मुखामोळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा. तुजेंच मुखामोळ हांव सोदीत आसा सर्वेस्परा. तें म्हजें तांव लिपय नाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा.
ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा. उद्गार. मोळपाच्यान केत्रां बरी संवसारांत तुमी परजळतेल्या. कित्याक जिवीत दिता तें उतार तुमचे जिणेंत उबारून धरतेल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजांक सांगले तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एक स्त्रियेचेर दीस लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकणांत घालन काणगेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें हगडावन घेतलेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. आनी तुजी सगळी कूड यमकणाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें हगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळेसर पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेल्या लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी दोंगरा वयल्या प्रसंगा विशीं आमी आयकता. सर्मन ऑन द माउंट. प्रत्येक जावन आयच्या वांजेलांत उपादेश मोडच्या विशयांत ह्या पाताक आदाच्या विशयांत आमी आयकलें. पयले आराधनांत आमी आयकलें देव मनशाक सोदून येता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तेंच आयकलें देव येयल्ल्या प्रवादीक सोदून आयलो. पूण आयच्या वांजेलांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयकता पाताकी मनशाक सोदून येता खंय. सैतानी मनशाक सोदून येता. कशें देव मनशाक सोदून येता तशेंच पाताक मनशाक सोदून येता. ह्या वेळार कुडीच्या वडण्याक महत्व दिनासतना आत्म्याच्या परमणे जियोवंक, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जियोवंक आयचो वांजेल आमकां आदार दिता. हांवें सांगलें पाताक मनशाक सोदून येता. जेजू पवित्र स्नान घेतलेंच अरण्यांत गेल्लो म्हणटा देवाचें उतार. थंयसर जेजू 40 दीस उपास करता, दीस आनी राती. आनी जेजू कठीण भूक लागता. आनी ह्या वेळार सैतान जेजूक सोदून येता. जेजू कठीण भूक लागली सैतानाक हें कळीत आसलें. देखूनच सैतान जेजूक आशा दाखयता, फातोर आसले उंडे करूंक फॉर्माय. सैतान जेजूक ताळता. जेजूक हें असाध्य न्ही. जेजूक हें साध्य आसलें. कित्याक तो देव असो पोत, परमोन्नत असो देव. ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. पूण जेजू हांगासर
ताका बुकी लागली सैताना मुखांतर आपूण हिरो जावया तें पूण जेजू तशें करिना कित्याक तो बापा तावन आयला बापा थंय ताणें पाटी वचोंक आसा बापाची खुशी कितें म्हूण तो जाणा आसलो ताचें मिसांव ताका संपूर्ण कळीत आसलें त्या देखून तो सैतानाचें उतर आयकना बदलाक देवाचें उतर आयकता आनी सैतानाक तो म्हणटा मुनीस उड्या वरवीं मात्र जियेना बदलाक देवाच्या तोंडातावन येता त्या पवित्र उतरा प्रकार जियेता जेजूचें मिसांव क्लियर बापा तावन आयला बापा थंय पाटी येता सैतानाचें उतर आयकल्यार हांवें हांगा तासजें पडटा मगाच्या भावानो आनी भयणीनो पाताक मनशाक सोदून येता आदाव आनी येव देवाच्या मोगाचें सृश्टी ताच्या सरक्यान आनी सुरप्यान तांकां रचलें सक्कट ताणें तांकां दिला मोग कितें जाय सक्कट देवान तांकां फावो केलें व्हडल्या वडतान तांकां स्वातंत्र्य ताणें दिलें कितेंय करियेत खंय वशयेत कितेंय खावयेत पूण तोटाच्या मोदगांत आसल्या एका रुखातावन फळां खावन वचो स्वातंत्र्य दिलें देवान पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून देवाची खुशी जाणा जाल्लो देवाचें उतर आयकलें हांगासर आदाव आनी येव देवाचें उतर आयकणात बदलाक सैतानाचें उतर आयकतात देखून ती तोटातावन भायर पडटात शिरापलेली ती जातात केदाळ हांव देवाच्या उतराक मोल दिना केदाळ हांव देवाच्या उतरांतावन पयस येता आनी संवसाराच्या बुलोवणेक लाभदोन संवसाराच्या वस्तूंक लाभदोन ग्रेस्त काय लाभदोन ताका हांव लाभदोन चिडकोन रावता तो वळू देवाचो आनी म्हजो संबंद पयस जाता आदावन आनी येवेन तशेंच केलें देवान ताका रसल्लें म्हणलें तें विसरलें सैतानाचें उतर तें आयकलें कायन आनी आबेल आमकां कळीत आसा आदाव आनी येवेची भुरगीं एकलो कृशीक जावन आसलो एकलो गवळी जावन आसलो दोगांयनी काणीक भेटयली म्हणटा देवाचें उतर दोगांयनी काणीक भेटयली देव आबेलाची काणीक स्विकार करता कायनाची काणीक तो स्विकार करिना आनी हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीन उपरांत कळी जाता कायन आबेलाक जिवेशी मारता परतून पाताक तें सोदून येता आबेलान बरी शेळी देवाक भेटोवन दिली कायनान ताका मेळिल्लें बेळें देवाक अर्पिलें म्हणटा देवाचें उतर आनी ह्या वेळार रागान भरिल्लो कायन आबेलाक जिवेशी मारता पातकान तो सांपडटा देवातावन तो पयस येता या शिराप पडलेलो तो व्यक्ती जाता केदाळ हांव देवातावन पयस येता सैतानाक लाभ जाता संवसारी वस्तूक लाभ जाता देवाच्या नसर ताका हांव महात्म दिता तो हांवय शिराप पडलेलो जाता देवाचे दूत देवाचे उतर म्हणटा मनशाच्या दुवाचेर मोगार पडले खंय देखून ताणें देवपण होगडायलें अशें संवसाराच्या आरंभातावन पाताक मनशाक सोदून आयले आनी मनीस त्या पातकाक काळज जालो जेजूक मुरयेक सोडून सक्कड त्या पातकाक बाली जातात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताणें पाताक केला म्हणून हांवें पातक करचें म्हणलें न्ही हाच्या वांजलांत आमी आयकलें पातकाच्यो सामयो आमी सुकोवंक जाय उपदेशांत प्रद्वार करिनाका म्हूण सांगलां पूण जेजू हांगासर ताका आनीक कुडशी ताणें म्हणटा जो कोण एका खोट्या आशेन पाड दृश्टीन एका स्त्रियेक ह्या दादल्याक पळयता तो प्रद्वार आदारता पाताक आमच्या भोंवार येत आसा ते आमकां सोदूनच आसा ह्या दिसांनी आमच्या बोल्सांतच तें पाताक आसा पूण ते आमी कशें उपेग करूंक जाय ते ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी समजून घेवया प्रत्येक जावन उंड्या रुपार असो जेजू आमकां आदार दिवं दी आनी आमकां पातकातावन नीव रावूं दी आनी ताचे मोगाळ भुरगीं जावच्याक तो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. पानांक 130 130. Butamcha mogaso
ये बापा मुंडो गोवासो वाईट दाका फळांसो फळांच्या वावरासो भुतांच्या मोगासो ओपून घे बापा म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नखे पवित्र बिचारा वाप सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले पुरजे खातीर सांजू देवाजान कतकतीक मोगान भेटयले मागण्यांनी कालतेपणाचे सदे जिवीत तुका भोवमान वाले हे शिगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवा जापासो तूं आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात जोडून कालतेपणाचे आनी दुबळेकायेचे स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र संरक्षण जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरीत पोसजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार दिता देखून वर्णून जाल्ल्या आनंदान सर्गेच्या सर्व दूता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पणची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रागात पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सोगुटू परगोटू या सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुरा जीवन कोण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बुडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पिसमेचे विसरलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पिटर पाल आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदारण मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाचे मये संगती भगवान जुजे तिसो पोती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मांडवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सत्पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची अज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकयलेले ते मागणे सांगता भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संकाये तुझी खुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास समकाती आनी आमी आमचे केल्या लक्षता तशी आमची बातका बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतले अणवरांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रिकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या कश्टां अनवरां आनी रासपणांत आमकां सोदून येवची ती
या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर्व सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 180 180. स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये म्हणून राखून रावता ये तू सोम्या परता ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या भावन आणि बहिणीनो ताका आणखी मेळोवन तांकां आणखी जेजुको सेवको फावो जावना पूण आमी भागे जेजू आमच्या काळजांत आयला रायसो राय देवाचो देव आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गान देवया. म्हाका एक नवो व्यक्ती जावन तूं रोपीत कर जेजू. सर म्हज्या पातकांत हाडून तूं म्हाका पयस दवर जेजू. वाईट विघ्नांतल्यान तूं म्हाका निवाज जेजू म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया जेजू. स्तुती तुका आसुमिया जेजू. स्तुती तुका आसुमिया जेजू. जय जय तुका आसुमिया जेजू. जय जय तुका आसुमिया जेजू. आराधन तुका आसुमिया जेजू. आराधन तुका आसुमिया जेजू. नामन तुका आसुमिया जेजू. नामन तुका आसुमिया
à Jésus. Alléluia, 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 अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या भागी दिसा तुझ्या पोन्यांक पाळत येवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटां जीव जितान आमच्या काळजान सडय आनी सांजू देवाच्या पोसजळीत शिकोवन आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार परगटोक आमकां करपा दे. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पोदवेदार देव दायळेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बोरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणे आनी सुफळ करो. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वसोण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. देखून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखान बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोनशे तसो रेक्टर मनादिगा सिसिरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे तुमचे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें मुक्तीपण चलोवन येल्ले मनादीक बाप हेरी डिसोजा बंगळुरू आसच्या ग्लॅडसम मायनर सेमिनरीचे अत्मीक निर्देशक जावन आसात. हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हरूंक जाय, भक्तीपण चलोवन व्हरूंक जाय म्हणून विसरल्या वेळार भोव खुशयेन देव पोवन आयचें भक्तीपण चलोवन येलां. मोगाळी आसाक बापानो, तुमी आराधना मुखांतर जेजू समें संगातपण दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपणांत तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी पूर्ण शेताच्या रेक्टर मनादी आससी बाबांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगातपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताचे आजाक मनादेक दिलराज बाप आनी मनादेक नवीन तुमकांय देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेवचो मानेस सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडियो रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल, ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या सांतांतोन अर्कान वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बाप तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल साहिबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगस झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसा सर रितीची तयारी करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या, दानारुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीन हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां मागता. तुमकां देव बरें करूं. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल दाखचेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचूंक कशी व्हरतल्यांनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास बापाच्या
व्हॉट्सअप ग्रुपांक नांव भरती करूंक नायकी कशी आसा तर तुमचे व्हॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत दिवचें. तुमच्या गमनाक एक परत विशय आमी हाडटा. जुजेवास पूर्ण शेताच्या नांवार एक व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट जाला. फाटल्या दिसांनी तो क्रिएट जाला. तो जुजेवास व्हॉट्सअप ग्रुप आमच्या फिरगजेतावन ह्या श्रायनातावन जाल्लो न्हय. कोणेंय क्रिएट केला आनी जर तर तुमकां इनवायट केला तर तुमी तातूंतावन एग्जीट जायात. देखून व्हॉट्सअप ग्रुप हांगातावन श्रायनाच्या रेक्तराच्या नांवार मात्र एकच आसचो. आनी थोडे फावटी असले व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करतात आनी पयशे तुमचे लागीं विचारतात. दयेकरून असल्याक केदींच भुला नाकात. कसलेय तुमकां डावट येता तर नंबरांक थंयसर नंबर आसात फिरगजीची, त्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करचे आनी सारकी माहीत तुमी विचारची. कसलेय पयशे तुमी ट्रान्सफर करता तर कितेंय करता तर तुमच्या गमनाक दवरात. तेच बरें सांजुजेवास श्रायन म्हणल्या नांवार कोणेंच व्हॉट्सअप ग्रुप करूंक ना. सांजुजेवास श्रायनाच्या नांवार जावं दी फिरगयेच्या नांवार जावं दी खंडीत जावन केलें तर ही व्हडली चूक तुमची जावन आसा. देखून जर तर कोणेंय हो क्रिएट केला तसल्यांची नांवां आमकां आसात मेळ्ळां आनी खंडीत जावन तो ग्रुप तुमी डिलीट करचो केल्ल्यानी. हो डिलीट करतल्यात म्हणलें आमची पातयेनी जावन आसा. देखून वैयक्तीक एक नंबर मात्र आमच्या श्रायनाच्या आसा लास्ट 603 त्या नंबरातावन तुमकां मेसेज्यो आमी धाडटा आनी आमी येदोळ म्हणसर कोणा लागीं त्या ग्रुपांत पयशे इसरूंक नात. देखून तुमच्या गमनांत दवरात. हेरांक तिळसियात असले ग्रुप क्रिएट करिनाकात. माध्यमां मार्फत जायते समस्ये फाटल्या दिसांनी जावचे तुमकां कळीत आसा. PUCच्या भुरग्यांच्या वडिलांक फोनां येवन तांकां किडनॅप केलां भुरग्यांक म्हणल्या विशयाचेर जायते तुमी आयकलां जावं पुरो, पेपरार वाचलां जावं पुरो. असल्याक भुला नाकात. तुमी पयशे ट्रान्सफर करता आसतना या इतर कितें ट्रान्सफर करता आसतना जायती माहीत घेयात. चूक जाल्ल्या मनशा लागीं विचारात. ताचे उपरांत मात्र तुमी मुखार सरूंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंती जावन आसा. हांगासर रेका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवची. आमी खुशे मनाची दान स्विकार करता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत हांगासर जेवणाच्या बाबतींत आयिल्लें दान ह्या परी आसा. करिश्मा वेगस बरी मार 500 रुपये. जोकिम सिल्विया कुटिना कंकनाडी 3000 रुपये. आलिस लोबो केलराई 1000 रुपये. जेम्स डिकून आनी हेलेन डिसोजा मोगारनाड 10,000 रुपये. एल्मन डिसोजा मोगारनाड 5,000 रुपये. ज्योती आनी रॉबर्ट फेर्नांडीस फजीर 2,000 रुपये. पूर्णशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. अनिल लोबो फर्ला 1,000 रुपये. जगदीश 12,500 रुपये. जॉयलिन 1,000 रुपये. मॉरस कुटुंब 1,000 रुपये. वेलविशर गोवा तानू 5,000 रुपये. एस्टेफन वास गोवा 2,000 रुपये. दिव्या शामिन डिसोजा मोगारनाड 5,000 रुपये. रोजी वेगस इगजेवाडो मुडीपू 500 रुपये. सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवास बापा मुखांत सर्वेस्पर देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दयेकरून नवेनाक उबें रावचें. Sanzuzewas Bapa Ogla pani mantuka Kurpa magondi Bapa Vignan sandinaka Dekhan Bushya Mukashano Vurti Gadi Aradhanant Misant Vanta घेऊन देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी जोडल्यांत. आनी ह्या पुणथळार
आपल्या जिविताच्या चरयां घडिता मुखांत्र देवाचें बरेपण मनशा कुळा कळीत केल्लो चुचेवाज बापाच्या नवेनांत वांटो घेता आसतना हांव कितें चिंतून आयलां, कितें जोडीचें म्हणून आशेन आयलां, कितें म्हज्या भुरग्यांतय म्हज्या कुटुंबादारांतय म्हाका मेळा जाय म्हणून आशेन आयलां, हें म्हाका चुचेवाज बाप मागोवन दिता म्हणली पातयेणी विश्वास आमी धरचें. देखूनच नवेना वेळार दिंबेर पडोवन आमी मागलें तर आमचें मागणें देवाक चड म्हत्वाचा म्हणलें चुचेवाज बापान अंत दाखयला. आनी ह्या थळार हांगासर ते सवां दिवच्या मुखांत्र मेळिल्ल्या उपकारांकी अर्गां पाटयल्लीं आसात. अर्गां जावन आयलीं मेळिल्ल्या उपकारांक तशें एलर्जी गूण जाल्ल्या अर्गां एका आवयन आपल्या पुताक एक बरें काम मेळोवंक मागलें. ह्याच हप्त्यांत काम मेळिल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. दुवेचो रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या अर्गां ताप खोंकली शेळ तकली फडाफड गूण केल्ल्या अर्गां घर बांदिल्ल्या जाग्याचें रेकॉर्ड नासतना समस्या आसले चुचेवाज बापा लागीं मागलें ते परिहार जाल्ल्या अर्गां सर पिडेशिदेंतले कश्टानवारांतले राखून व्हेल्ल्या अर्गां काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्याक चुचेवाजा लागीं येवन मागलें सगळें बऱ्यान जाल्ल्या अर्गां शिरांचे पिडे वरवीं जायते फावटी पडल्यारी कसलोच अपाय जायनासतना सांबाळून व्हेल्ल्या अर्गां चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या अर्गां येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळिल्ल्या अर्गां भायर पडिल्ले मोबायल फाटी मेळिल्ल्या अर्गां जागो विकून गेल्ल्या खातीर अर्गां ते सवां प्रियोन सॅम म्हणल्यार 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागच्याक घरची विनंती करतात. राती बरी न्हीद पडोवंक आनी सोपान पडचें रावोवंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक सर्वीस स्टेशनाक बरो नौकर मेळोवंक दुबयंत आसलें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मोत बेंगळुरांत वस्ती करच्या कुटुंबांक खोट्या सक्तीत हांव रक्षण बरी भलायकी एकल्याच्या माथ्याची शिरेची पिडा गूण जावंक पेंकाट दूख आनी दंपराक चलोवंक बोळ पांयांक किळो जावन जाल्ली दूख गूण जावच्याक घरांत सदांच मागणें करूंक कुटुंबाच्या सद्या मतीक उजवाड मेळोवंक कानांचे समस्ये परिहार जावन सारक्या रितीन आयकूंक फावो जावच्याक नव्या घरांचें काम कसलीच अडखळ नासतना बेगीनच पंथा पावोवंक एकल्याक परगांवांक वचूंक बेगीनच विजा मेळच्याक आनी बरें काम मेळोवंक अंगडींत बरो वेव्हार जावच्याक 20 आनी 8 वर्सां तावन शिरांचे पिडेन कश्टांच्या एकल्यान गूण जावच्याक दिल्लें रीण बेगीनच पाटी मेळोवंक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख शेळ गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गॅस्ट्रीक बावळो दूख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागलां. BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिजनेसाक लोन पास जावच्याक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावच्याक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्याक भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय आनी बरी भलायकी फावो जावच्याक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक एकल्याक परगांवांक वचूंक रुपये 5 लाख भांगार आडो दवरून दिल्ले बेगीनच ते पयशे पाटी मेळच्याक एका भुरग्याचें युरीन इन्फेक्शन समस्या कंप्लीट रावच्या बसत आनी सारके रितीन उलोवच्या खातीर एलर्जी आनी आंगाची खरोज बेगीनच गूण जावच्याक एकल्याक फिल्म इंडस्ट्रीन काम मेळोवन आपणे घडयल्ल्यो काणयो फिल्म जावन फायज आमच्या खातीर मागोवन आसा. थायरॉयडाच्या समस्येर काम करूंक पुरासन जावच्या एकल्याची पिडा गूण जावच्याक सोद मेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड आनी भांगार बेगीनच पाटी मेळच्याक आनी दिसमानांतले राखून व्हरच्याक जायते रीण आशिल्ल्या एकल्याक बरें काम फावो जावच्याक जाग्याचे आनी वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 8 वर्साच्या भुरग्यान मोबायल आनी TV पळोवनची उणीकन बरेंकन शिकोवंक प्रायवंत स्त्रियेक बरी भलायकी मतीक समाधानी सर बांदपासांतली सुटका लाभच्याक परगांवांत आशिल्ल्या दोगांक इंटरव्यू पासन बऱ्या कंपनीन बरें काम मेळोवंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक एका भुरग्याचो कान दूख गूण जावच्याक एकल्याच्या घराक ग्रानायट घालूंक फावो जावच्याक डिस्काचे समस्ये मरिफात आशिल्ली पेंटाची दूख गूण जावच्याक UKन बरें काम मेळोवंक OET परिक्षेन बरें करून शिकोवंक आनी बरें अंक काडून पास जावंक शिकोवंक बरी जाणवाय फावो जावच्याक सबार आनी मागल्लें आसा.
भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर 9 जोड्यांनी मागिल्लें आसा. जायत्या वर्सांतान सैरिकेच्या सदनेराचे एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक बरी भलायकी मेळोवंक जायत्यांनी मागला. CA परिक्षेन बऱ्या मार्क्सा सवें पास जावंक, घराचें बाकी आसचें काम बेगीन पंता पावोवंक, आर्थीक संकश्टाक बचाव जावंक आनी रीण बेगीन फारीक करूंक, तोंडांत जाल्ले घाय गूण जावंक आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 22 वर्साच्या सुशांत म्हणल्या भुरग्याचें मन परिवर्तन जावन घरांत वडिलां संगता मोगार रावंक, कुवेटांत आसलेल्या एका स्त्रियेची पोटांतली दूख गूण जावन बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक, एकल्याच्या रायट ओवरींत आसली दूख गूण जावन भलायके बरीत भुरग्या प्रसूत जावच्याक बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक दोगांनी मागला. एकल्याचो राग पयस वचून मोगान उलोवंक, घरांत सक्कड माया मोगान जियोवंक, शिरांची पिडा आनी आंग दूख गूण जावच्याक, बेंगलोराच्या एकल्याक बैल्या गांवांक बरें काम मेळोवंक आनी सदांच मिसाक वचोंक फावो जावच्याक, 6 जाणां भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन कुटुंबांत बायले भुरग्यां सवें मोगान चलोवंक, दोळ्याची एलर्जी दोळ्याची खरोज गूण जावच्याक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक, कॅनडांत आसलेल्या दोगांक बरें काम बेगीन मेळच्याक, दोगांची शुगर नॉर्मल जावन मोगान जियोवंक, किमो घेवच्या एकल्याक बेगीन बरी भलायकी मेळोवंक, पॅन्क्रीस कॅन्सरांत कश्टांच्या एका स्त्रियेक 6 किमो जाले. परवां तिचें स्कॅनिंग आसा, तातूंत बरो रिपोर्ट येवच्या खातीर ती मागोवन आसा. ह्या तेसावां खातीर आनी हांगासर बरोवन घाल्ली सर तेसावां जुजेवाजाच्या नांवान ताणें दिल्ली आनी हप्त्या मदें हांगासर येवन जुजेवाजा लागीं मागिल्लें आशिल्लें सगळें फावो करच्याक हें जुजेवाजाकच तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव भेटोवन दिता. देवा लागीं विनंती करून आमकां तो बरेंपण फावो करता म्हणला विश्वास आमी धरया. बरो सरकारा खातीर आमी मागलें, बरो सरकार आमकां मेळ्ळा. तवळ तवळ पावस येता, उदकाचे तत्वार उणें जावंक आनी सांगाता सडीत पावसा वरवीं कितेंच नश्ट जायना जावच्याक आनी उदक नातल्या कडेन पावस तांकां धाराळ मेळच्या खातीर ह्या नव्या वेळार मागया. ह्या पुणथळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी सांगात दिवच्या, हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरच्या पाद्र्याबांक विविध रितींनी आदार दिवच्या, बऱ्या मनाच्या मनशांक हांगासर जावच्या वावराक, तशें जेवणाक कुमो करच्या हर एका भक्तिकाम आनी ह्या पुणथळार येवन जिवितान बरेपण जोडोवंक आशेवन मागोवन आसच्या हर एका भक्तिकाची आशा जुजेवाज बाप सुफळ करून दी आनी तो आमकां हर एकल्याक बरें मागोवन दिता म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी दिमी घालया. हांगासर आसच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक बरें जावं दी म्हणून मागया. हांतुळना न्हिदोन ह्या खाटयेर आसून घरा TV मुखांत्र जुजेवाजाचें हें नवें पळोवन बरी भलायकी आशेवच्याक बरेंपण मेळोवन दी आनी आमकां हर एकल्याक हें बरेंपण मेळटा म्हणल्या विश्वासान हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आसच्या हर एकल्याक बरें मेळोवन दी, मेळटा म्हणल्या विश्वासान आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज अमकां तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर सुदेव आनी सदैवी फावट तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे मे आमा पापियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दिशा देत असो आनी सदां सर्वदा आमेन. भगवंतो जुजेवाजाचे लेदेन समिया काकुळ तामची कर, समिया काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता आयकम काम, क्रिस्ता आयकम काम, क्रिस्ता दयेन आयकम काम, क्रिस्ता दयेन आयकम काम, सर्गीच्या देवा बापा काकुळ तामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारका काकुळ तामची कर, देवा पवित्र आत्म्या काकुळ तामची कर, सत्यसिमा त्रिदांत एकास देवा काकुळ तामची कर, गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या साजूचे वास बापा आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या साजूचे
सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर दुबळे गायची जिने जिओ सो गुर्त सावनो रिता पायाने सगळे मिसाव काम केल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ प्रसारलेल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकांत दगदोनेक संपडलेल्या कथोलिकाचे बिरमोत पावलेल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर मोर्यमयस सहभाग सावनो आपणाकस मोर्यमयाच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्यांच्या रुपार श्रीलंका वसोनो नासनवेच्या कथोलिक भावार्थ जीव केल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोर्यमयस मोग आमच्या काळसांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर कष्टांत सांपडलेल्याच्या गडसांत पावोनो तांकां बुजयल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरनो चिनयेत आयिल्ले सर्व कष्ट अनवरा धैर्यान सोसल्ल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे मागनातिल्ल्या पासत देवा लागे विनंती करच्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडात हाडूंक वावरलेल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोनो सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज सेवास बापाम आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले समकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले समकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळतांची कर नोवेनाचे मागणे ए सांज सेवास तू आमचो सरोते सावन आसाय आनी सर्गीत देवाचे बेसाव आमकां वांटते तसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ले वाट आमच्या क्रिस्तीची एक मेल फांगत तस वाटेन आमी चलच्याक तुझे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांज सेवास देवाच्या मोगान तुझें काळीज पेडतलें तुझ्या जिनिये देवा सापारीत मोग तुवें मोगलाय आनी तस मोग हासर लोकां वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायले सरशेत धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे विसाव करतना तुका पुरा संसारली म्हणना कष्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळसांनी किर्लत घाल देवाचे उतार प्रगट करूंक आमची काळसां उर्बेस्त कर पेल्याचे बचे विशें चिंतूंक आमकां शिकय सांज सेवास दुर्बळ्याचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बावड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे वरिपात शिकयल्लें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्ट जाल्या ते पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज सेवास ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मसत तुजे सेवे आसलेली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोसो केलोय आज सरकारा सांत देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गडसांक तूं पावो आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या आमच्या गडसा बसोन देवा लागीं विनंती कर सांज सेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदेस पयस वचोंक म्हाका सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासात हांव म्हाका राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजू दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोर्यमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोचे माग आमकां मेळ्ळेशें कर आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणल्यार तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला
तेच परे तुझ्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिनी आनी मरणान जायती आजापां करून ती सुमो वळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भाव वाडतो वाडय आनी आमची पिडा गोन कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजू देवाच्या नव्याच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां भरो. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. सांजू देवा सर्गेच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बगेनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्या सोडोनदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो. Jose was Papa, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Magundi Papa, Ignat Saninaga. Ada
मोगाळ पुत्र सोबे आमकां बरे आशीर्वाद सांसेवास बापा आम्हा बसवतना ते कर भगवंत कुसचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या आनंदमनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.